So, A13, page 6. अगुस्तीन गास्पार डायस हाका सुर्गींचे सुख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बरोवन भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. आयज आपलो लग्नाचो दीस समरमतात विली आनी एलिझा डायस सपेको. देवान ह्या काजारी जोडयेचेर आनी ताच्या कुटुंबाचे आशिर्वाद मागुया. तेच परी आयज आपलो वाडदीस समरमता कार्मीन जोसफाज हे आमच्या कॅटिकॅटिकल एसोसिएशनाचे दोतोनीचे संस्थेचे प्रेसिडेंट. देवान ताचेर ताच्या गोरकाराचेर ताच्या पुताचेर आनी बापायचेरूय आशिर्वाद आमी मागुया. खेरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया आमच्या पाप साहेबा पासत. पाप साहेब बरो ना, आमच्या आसबिस्मान सांगला ते प्रमाणे ताचे पासत मागुया. पाप साहेब म्हणटा आय एम सेन्सिंग माय डेथ क्लोजर, म्हणजे मरण लागीं कशें आहा दिसता. पूण आमचो कायदो ताचे पासत मागुया. देवाची येवजण ताच्या जिवितांत जावं आनी देवाचीच येवजण जाल्यार ताका परतून भलायकी बेकोणी मेळूंक. खेरीत भाशेन ताचेच पासत आसलेले मीस हांव घेतां. कोतकोतीतपणान भोक्तीपणान ताचे पासत मागात. आयज 21 फेब्रुवारीची सायबीण माय तालिगांवच्या गांवांत ह्या कुटुंबांत भेट कोत्ता. व्हडलेंबाट 2 अगुस्ता काब्राल, धोंद्रेन झिको काब्राल. देवान सायबीणमाचे मजतीन ह्या कुटुंबाचे आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणिंदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तणाव चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या दिदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या प्रार्थुया.
देवा सगळ्या भावार्थ्यांच्या गवळ्या आनी चलयणारा फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक आख्खे पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्याची पदवी तुवें दिल्याय ताचे तुजे दळ दिश्ट घाल ताचे आधीन केल्ले पोटचेक आपल्या उतरान आनी देखीन नीट वाटेन चलून तिचे बरोबर सासणांच्या जिविताक तोपावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चोकरो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवर चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आख्खे पृथ्वीमेर एकूच भास आनी थोडींच उतरां आसलीं. उदेंतान तो लोक भायर सरून सिनार गांवांत पावलो तेन्ना तांकां एक मैदान मेळ्ळें आनी थंय तांणी आपलें ठिकाण केलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, यात आमी वीट करून ते उज्यान भाजुया. तो लोक फातर वापोवचे सुवातेर वीट वापुत्ताले आनी चुन्याचे बोल्लेक दामोर. तेन्ना तांणी म्हणलें, येयात एक शार आमी बांदुया आनी एक मिनार स्वर्गाक तेंकता तितलो उंच आनी हे पृथ्वीमेर शिंपडलेले आदी आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया. मनशाचो पूत देंव दुवो एक शार आनी एक मनार बांदताल्यो ते पळोवन सोर्बेस्पोत देंवून आयलो आनी ताणें म्हणलें, ही एकूच पोरजा आनी ती एकूच भास उलयता आनी फुडाराक ती कितें काय करची आसात ताची ही सुरवात. ती आतां करूंक सोदता तितलें तांकां आगोड लागचें ना. ती एकामेकाचे समजना जावंक आनी आमी सकयल वचुया आनी थंय ताचे भाशेचो गोडमोड करुया. म्हणटच सोर्बेस्पोरान आख्खे पृथ्वी वयर तांकां शिपडायली आनी शार बांदपाचें काम ताणें बंद दवरलें. त्या पासत बाबेल म्हणून त्या शाराक नांव पडलें, कित्याक थंय सोर्बेस्पोरान आख्खे पृथ्वीचे भाशेचो गोडमोड केलो. थंयची सोर्बेस्पोरान तांकां आख्खे पृथ्वी वयर शिपडायलीं. देवाचें उतर देवाचे ओळखार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोर्बेस्पोराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. सगळीं म्हणुया, सोर्बेस्पोराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सोर्बेस्पोर फिसकयता. पोरजाची कल्पना तो निर्फोर करूंक सोदता, पूण सोर्बेस्पोराची मांडावळ सासणाची. ताच्या काळजाचे ओतरे सोस्तीचे सोस्तीक तोखतात. जबाब, सोर्बेस्पोराक आपले देव म्हणून वळखता ती पोरजा बागी. सोर्बेस्पोराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपले दायज करून तांणी विचून काडल्यात. स्वर्गांत तां सोर्बेस्पोर नदर घालता. सगळ्या मनशा कुडाक ताचे मोऱ्यांत आसा. जबाब, सोर्बेस्पोराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. पृथ्वीमेर जियेता तितल्यांचेरूय आपले ठिकाण ठावन तो दिश्ट घालता. ताची सगळ्यांची काळजां आकारता आनी सगळ्यो तांच्यो कन्यो बरो वळखता तोच तो. जबाब, सोर्बेस्पोराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. उद्गार. Soy Sorbespora, Soy Sorbespora, soy, 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 soy. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy, 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 soy. सो मी म्हणटा, हांव तुमकां इस म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy, 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 soy. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy, 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 soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांक आनी आपल्या शिसांक बराबर आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शिव वर्तमाना खातीर आपल्यान जीव ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव वा आपल्या जिवा बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत. हे बास्कोळ आनी पातकी पिणके मदें म्हाका आनी म्हज्या उतरांक कोण लजत जाल्यार देवाचो पुतूय आपल्या बागयोन दुतां सांगाती आपल्या बापाच्या वैभवान येतलो तेन्ना ताका लोसतलो. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा उबीं आसात तांतलीं कांय जाणां देवाचें राज पदवेन आयलोलें देखल्या बगोर मरण चागची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबडीन आख्खो संवसार जडीत आनी आत्मो इबाडीत मनशाक कसलें आदाव. सांतांनी हें आयकोन जिवीत बदललें, पूण आतां संवसाराची नदर घाल्यार संवसार पत म्हणीत. एक आत्मो पेडे जाल्यार कांय जायना, आख्खो संवसार येदोळ संवसार आमी जोडटाय न्हू. पत म्हटली ही म्हणणी. एक आत्मो पेडे जालो जाल्यार कांय जायना, आख्खो संवसार येदोळ संवसार आमी जोडटा न्हू. जेजू कित्याक ही सगली पिणकां होजडी आनी पातकी. जेजूच म्हणटा घोडे हिंगा कोंकणी ट्रान्सलेशना उतर बास्कोळ. बास्कोळ समटायम corresponds to hypocrisy, but English translation adulterous and sinful generation. होजडी, पोरद्वारी आनी फातकी पोरजाई. आनी इतलें पातोक की तांकां देव आनी दिसना, फकत संवसार संवसार संवसार. नियाळटालो आयज सकाळीं हेजेर कळोवंक आयज आमी सारकीं वी आर मोर कन्सर्न अबाउट फूड वेस्टेज or वेस्टेज ऑफ फूड देन द वेस्टेज ऑफ ग्रेस. देव कृपेचेर कृपा दिता न्हू. जुवांचें शुभ वर्तमान सांगता आमकां कृपा दिल्या, कृपेर कृपा. वी हॅव बीन गिवन ग्रेस, ग्रेस अपॉन ग्रेस. पूण ती कितली इबाड जाता. पूण जेवण इबाड जातें आम रोखडें काळजा लागता. म्हणजे कितें म्हणून असो फादर हेस्टन जेवण इबाड करपा वी हॅव टू वेस्ट फूड मुद्दम इबाड करपा न्हू, तेदोन पातोक. पूण केन्नाय कांय कारणां लागत इबाड करूंक पोटा आसूं कांय जायना. इतलेंय दूख दोनाका. संवसार काबार जालो ना जेवण पेडी जालें जाल्यार आमी कितें केलो आहा, जेवण देव केलो आहा. म्हाका जाल्यार हें मानून घेवच्या खूब 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 कठीण. हाव कॅन फूड that is created by God for men become God. रेस्पेद आहा ताका, वालोर आहा ताका. जेवणा रेस्पेद दिवपाकूच जायो. देवागेर वचलो वस्ती मनशाच्या बरेपणाक, पूण ते देवाचे स्वातेर केन्नाच घालूंक जायना. आयज हें जालो आहा. प्रितीच्या बाबडीनो कोणें अपमान म्हणच न्हू, फादरान आमकां इन्सल्ट केलें म्हणच न्हू. म्हाका दिसता करस्पॉन्डिंग टू दीस आय कॅन टॉक अबाउट द पीग. दुकराचे नियाळ करून जाता. दुकराक हिंगा आड आहा न्हू, आनी ह्या आडाक लागून दुकर केन्ना वयर चोवपा पावना. ताका जायना वयर चोवपा. तें सदांच सकयल चोयता. म्हणजे सगलो मेळ ताका दिसती पडटा. म्हणटा न्हू दुकर सारकें मेळें कितें मेळ खाता खाता तेन्ना तो डोरमा ताका खायनाय. पूण आम मनशान तेसली न्हू. आमकां हिंग आड ना. आम कित्याक सकयल चोयताय सगल्या पातकाच्या मेळाकू. आम वयर चोवपा जाय. आमी जेवण पेडे जाल म्हण रोटाय. म्हणजे आमगे फोकस फकत जेवण जेवण जेवण. पूण देवाक मोहिमेची आम तेदोन रडो येना. देवा अपमान जाता तेदोना. देवा मोहिमा म्हणटा ती बरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, बरो ओल्ड हें. आमगेले जिवीत चोय. आमगे जिवीत आयज लोकांक कितें दाखयता. जेजू देव म्हणू ओ जेजू देव न्हू म्हणू आम जियेताय ते भाशेन जेजू देव न्हू, जेजू कोण म्हणून आमकां खबर ना. The way we live, it is a case that shows
that we don't even know who is God. ताका लागून आयज पोतून हें म्हाका आश्चर्य दिसता लोकांच. आय एम सरप्रायज्ड एज क्रिस्टियन्स वेन दे स्पीक अबाउट जीजस. जेजू 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 कोण चालतो जेजू जाल्या मनीस जाल्ल्या भशेन. नो वन वील से लॉर्ड जीजस. व्हेरी फ्यू कॅरिझमॅटीक आहाय ती म्हटलीं. सादीं जी सदां मिसा येताय ती केदो म्हणटा ती केन्नाय म्हणपा नाय. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा. नो वन वील से लॉर्ड होली स्पिरिट. ताका हांवें मुगे मिस्तेर मातशें ट्वीक केलें बदलल्याय. 50व्या दिसा देंवलो दोनी पवित्र आत्मा सगळ्या शिसाचे आनी बागे दोनी पवित्र आत्मा लॉर्ड होली स्पिरिट. आनी हांव मागणी बी कोता सर्मा बी सांगता दोनी उतर उजार कोता बिकॉज दीज आर गॉड्स. देव तो आनी देवाक मान आहा पूण संवसारी मन बोलना आमकां. संवसार चड वालोरा जावन देव आम खोण्ण जाला. आयज पयलीं वाचप बाबेलाची काणी. बाबेल म्हणजे तांकां कितें उलयता तें हांव कितें उलयता तें ताका समना, तो कितें उलयता तें ताका समना. तेशें कोन्न इतल्यो भासो येयलो. आमी ताका इंग्लिशीन वॉट ही स्पोक आय डोंट नो. ही वॉज बॅबलिंग समथींग. फ्रॉम हियर कम्स द वर्ड द टावर ऑफ बाबेल. संवसाराचो हे पातकाचें बाबेल दिसता. भास फकत उलयलें उत्तर जावचें जायना. Language is not only the spoken word, but also all your actions. See your actions today. See your life today is full of sin, adultery. Today we are babbling in adultery. We are babbling in sin. असल्या बाबेलपणांत आमी आसा. पोजोडपणांत आनी पातकाच्या आनी पोजोडपणाच्या बाबेलपणांत. जाल्यार चिंतात कितको वयर सुटलीं. समजो नाका. आयज जायती रिफॉर्म करूंक सोदताय. मेनी आर ट्रायंग टू सुदरावपा सोदताय. देव ना ही सुदारणी केन्नाय जायना. जेजू ना ही सुदारणी केन्नाय जायना. संवसाराच्यान आपणाकूच सुदारूंक जायना. ताका लागून बेस्ट एग्जाम्पल देवा येवची पडली संवसारांत. ताका लागून चिंताय. मनीस देवाकून ओड जावपा सोदतालो. सो तात लोगूत हें बाबेलपण चलता. कितें तूं म्हूण सायंटिफीक डिस्कवरी न्हू सायंटिफीक इन्वेन्शन टॅक्नॉलॉजिकल इन्वेन्शन ओड जावपा जाता. पूण देव सदां उंच उरतलो. आमगे बाबेलपणांत मुतलीं. चिंतुया सोम्याक जबाब दिवया. भेटून एक आमी गायन गावया. C15 देवा उतर आमी घेतला पान 30 आनी 4. C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला आपणा आमी सबाब दिला. सबाब जावदी जिविताचो मोगान केले मेटोरेचो. बापो तुजे उतर मागता. मोगान तुका जिवीत भोगता. बापो तुजे उतर मागता. मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोयलेन आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवया. सर्वेस्पर आमी भेटयता तीन देनी तुका मानून. तुजे वाटसुरे पवित्र सभेक आनी तिका चलोवन व्हरूंक तुवें नेमलोल्या श्रेश्ठ गवळ्या फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक सदांच राख आनी सांबाळ. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वय वर्षा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळेन सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय पातकांतली आमकां सडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता Holy, 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 Dovarazo, Sorvis Mortu, holy, 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 Dovarazo, Sorvis Mortu, Sorganis of Salvolia. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया Jesu जीवन जालो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास करान फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरिफेरा आमच्या बिस्मा सिमिया आमच्या उशलेर बिस्मान सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय पुनर्जिवनपणांचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय संगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यासूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Karismoचे तू कॉन्ट्रॅक्टा जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D24-560 D24 पेज 60. Karismoचे तू कॉन्ट्रॅक्टा ये जेजू ये काळजान मोच्या. Karismoचे तू कॉन्ट्रॅक्टा ये जेजू ये काळजान मोच्या. आशोंक तुका शेवूंक रावता मागोया शादारका मोच्या. आशोंक तुका शेवूंक रावता मागोया शादारका मोच्या. ओत्मो म्हजो तूं
तूं या भो मोगाळ बाप्पा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केली. तुजे पयत सभेक एकवटांत आनी मोगान तीर कोर. तिका चलोवन व्हरूंक तुवें नेमलोल्या फ्रांसीस आमच्या श्रेश्ठ गोवळ्याक आपलो हिंड विस्वासपणी राखूंक आनी सासणीक जिविताचो ओरव दिवन पोसूंक तुज्या पयत आत्म्याच्या देण्यांनी बोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. 2-3 कळोवण्यो आयज सांजे सदांचे परी शुक्रार म्हणटोच मीस आसा, उपरांत एडोरेशन आसा. 8 वाजता बेसांव जातलें. कोट्टाताणी हाजी जावंक आमी मागता. फाल्यां आमच्या तरणाट्यांनी फेत ऑर्गनायज केला. मागता सगल्यांनी येवंक. जायतीं तीं वावुरतात ह्या दिसांनी, आयजूय वावुरतलीं आनी तुमकां तीं आवंडेतात. येयात म्हूण मागता. जाय तो तांचो वावर. फेत आमी कोत्ता तरणाट्यांची आनी आख्खे फिरगोजीची उमेद जिवीत दवरूंक. नाजाल्यार भावतली फिरगोज. ताका लागून तुमी समजुचें, फेताक येवचें. पोरवां आमचो कॅटेकॅटिकल डे म्हणजे निमाणी क्लास भुरग्यांक 8 वाजता दोतोन आसतली. उपरांत 9:15 मीस दिनवासनेचें कॅटेकिस्टां आनी भुरगीं बराबर समजतलीं आनी मागीर 6:30 वाजता प्रोग्राम जातलो. ह्या प्रोग्रामाकूय हाजीर जावंक मागता. भुरगीं आसात ह्या दिसांनी इगोजे मुखार, इगोजे भायर सायडीन आमच्या हॉलांनी प्रॅक्टीस कोत्तात. कॅटेकिस्टां जाय तो तोकोस घेतात. कॅटेकिस्टूय आपलो आयटम कोतात. थोडीं कामाक वेतात, थोडीं गोच्यो राटावडी पुणयेन कोत्तात. पूण जायते पाटी लोकूय आसना. सगलीं हाय पूण लोक आसना. यात म्हूण मागता. हो एक दीस 9:30 जाल्यार कांय जायना. एर कितले फावटी आमी टायम चुकयता, वेळ जाता. मातशें भुरग्यांक उमेद दिवया. भुरग्यांक इगोजे लागीं दवरना. उमेद मेळना जावन तीं इगोजे तावन पयस वता. ह्याच नात्यान हांव परबी दितां आख्खे फिरगोजेची. आमचें कॅटेकॅटिकल प्रेजिडंट कार्मेन जोसफ वास, ताचो आज बर्थडे. काम कोत्ता तें तरी पासून हिवूय जबाबदारी बेस बरें समरुमता, सांबाळटा आनी चलयता. आनी आमकां पाद्रींक जाय तो आदार आपले समिती बराबर तें वावर कोत्ता. पिडेचे मातशे प्रश्न आसत देवान ते पळोवचे आनी भलायकी दिवची म्हूण मागता. पाप सायबा पासत तुमची मागणी चालूच दवरात. खासगी मागणी आनी फामिलीचो तेस कोत्ताना पाप सायबा पासत मागात. ताका आमी सायबणीच्या हातींत घालुया आनी देवाची खुशी ताच्या जिवितांत आनी पवित्र सभे पासत जावंक मागुया. सर्वेस पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. ई बारा तुझे उपकार दोनिया कशे बादयतले हांव. पान 804. E12 पेज 84. तुझी बरेपणा